20 वर्सां आधी चोरला घाट वाठारात आकेशियाची झाडां रान खात्यान लायिल्ली. थंय सावनूच रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवपाक सुरवात जाली. प्राणी मित्र अमृत सिंगान परतून एक फावट रान विभागाच्या घाळपणाचेर बोट दवरला. सरकारान रान विभाग आरक्षीत आनी सुरक्षीत करपाक जाय. तशें जालें जाल्यारच मनीस आनी रावटी जनावरां मदलो संघर्श ना जातलो. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो मुखेली अमृत सिंगान म्हटला. रानांतल्या प्राण्यांचे खाण नश्ट जाले जाल्यार ते लोकवस्तीत खाद्य सोदपाक येतलेच. दिवचले वाठादेवच्या महेश उमरेच्या कुळागराची गवेरेडान नासधूस केल्या. ते फायभुयेर अमृत सिंगान रान खात्याचो फोग काढलो. की ह्या गोष्टीचे जे कारण जे आसा ते मूळ कारण जे आहा ते सगळे विसरलेले आहा की आमी सुद्धा ह्याच्या पयलीं जे स्टेटमेंट केल्लो की जेन्ना ते सादारण आमच्या मावळिंगे आनी त्या हायटीक दिसताले थोडे गवे, त्या टायमार आमी एक स्टेटमेंट केल्लो आनी तितूंतल्यान डिपार्टमेंटाक सुद्दां तेचे खूब हे दिसले की आमी असो स्टेटमेंट केलो म्हणून. तो स्टेटमेंट असो आसलो की आमी म्हटलेले की 20 वर्सां पयलीं जे चोरला घाट सारके परिसर जो आसा त्या सायटीक जितके जे प्लांटेशन केले जे आकेशियाचे, त्या आकेशियाक लागून आयज हो प्रसंग हे जे हा प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्लेले आहा. कारण तो जो पठार जे आहा, खुबशे अशे पठार आमकां खबर आहा की ज्या पठारांत हे जे ओपन जागा आसली ती ग्रीजिंग लँड आसले, त्या जाग्याचेर हे जे आकेशिया तशेंच रस्त्याच्या सायटीक लायले गेले हे बी आसा. पूण ते जर आयज काडपाक गेल्यार काडूं शकना कारण वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या अंतर्गत येता आनी तेतून वचून हे लायलेले आसा. सो त्या टायमाचेर जी चूक जाली ती आतां कशी तरी करून डिपार्टमेंटान म्हणजे मिटींग करून आनी बाकीचे हे करून तोडगो काडपाची गरज आहा की तांकां तेंचे खाण जे आसले तेंचें जेवण त्या जाग्यार नश्ट जाल्ल्या कारणान ते लोकांच्या जे प्रिमायसीस आहा, जे लोकांची शेतां भातां किंवा जे कितें लायलेले मळे आसा त्या मळ्यान सगळे ते येवन लुकसाण करता. सो एका तोडगो तोच आसा. दुसरें म्हणजे वाघाच्या बाबतीनूय तेच आसा. दिवचल वाठारात फाटल्या कांय वर्सां सावन रानवटी जनावरां भोंवताना दिश्टी पडटा. मया मेरेन बिबट्यांचो वावर आसा. आतां वाठादेवीची कुळागरां आनी काजींनी गवे रेड्यांनी धुमाकूळ घातला. रान विभागच हाका जबाबदार आसा अशें अमृत सिंगाच्या उलोवण्यांतल्यान दिसून येता. वाठादेवूच न्हू, गोंयांतल्या प्रत्येक आतां हितून आतां माशेला पर्यंत आमी फाटल्या दिसान रेस्क्यू केलो. हे कळप जे सगळे आहा पळय ते आतां रहिवाशी हितून चडशे घुसलेले आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या बाबतीन अपयशी आसा की तांकां कितें तरी आतां ठोस उपाय करपाक. तशें तांकां आजून पर्यंत ते कितें एग्रेसिवनेस ना, कित्याक जो पर्यंत तांकां प्रोवोक करिना. म्हणजे आतां अशे जे एनिमल्स आहा आतां जशा स्थितीन आहा त्या स्थितीन तांकां ठेवप हें इम्पॉर्टंट आसा. कारण जर तांकां कितें फुगोट्यो लावन आनी कितें जर हे करून जर बॉम्ब बीम लावन तांकां जर भिवोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार खंय तरी मनुश्य हानी जावपाची भंय आसा. करपाचें काम करी थंय वाघ सुद्दां नश्ट जाले, वाघांक मारले गेले 5 ते 6 वाघ आतां पर्यंत आमी पळयता की आमच्या लिस्टान आतां कितले वाघ आनी खंय मारले जाल्यार तेजो अजून हें ना. कितें जंगलूय जळयले गेले. सो ताका लागून आनीक तातूंत भर पडली. सो हे जर उपाय जावपाक जाय जाल्यार जे आमचे वेस्टर्न घाटान जे म्हादयी अभयारण्य आहा किंवा त्या वाटेन जर सावथ पर्यंत आमी पळयता जाल्यार ती जी अभयारण्य आसा ती सारकी प्रोटेक्टेड उरपाक जाय आनी त्या जाग्यार नॅचरल कितें झाडां पेडां आसा पळय तीच लावपाक जाय. जे अननॅचरल आसा, जे कितें भायले आसा ते हाडून फक्त बेगीन वाडटा, ग्रीन दिसता म्हणून लावपाक जायना. सो हे डिपार्टमेंटान बरोबर आमी विचार विमर्श करून हेचेर तोडगो काडपाचे प्रयत्न करतले. ते आता जवळ जवळ 2 वीक तरी झाले चालू आसा. 2 वीक जावन गेले आणि ग्रुपान येता ते, एकटे दुकटे नासता. बरो व्हडलो ग्रुप आसता, तितून 2-3 तेंची रेडे कितें आसा आणि ताका लागून मातशे लोकूय भियेता. म्हणजे ते मदीं एक कोण सांगतालो तेचे रेड्या कडेन पळयले की ते मातशे एग्रेसीव जाताले म्हणून. हो मेन रिस्क आसा. म्हणजे हे मनीस रावता थंयसर येवचे न्हू हे हेका लागून मेन. बाकी ना जाल्यार आमचे दूर थंय न्हंयचे थंय भाट आसा थंय बीन ते येताच काय, पूण आमकां तशी त्याची हें ना, प्रॉब्लेम ना. पूण ह्या आतां हे सामके घराचे लागीं भोंवपाक लागले म्हणून चड रिस्क अशी कळ्ळें. आनी बाकी हांगासर जे वयल्या ते थोडी झाडां बीन नासधूस केल्या, तशें व्हडलें नुकसान अजून तरी करूंक ना. पूण फुडें कितें फ्युचरान जावचें न्हू म्हणून गव्हर्मेंटान कितें तरी हेचेर एक्शन घेवंक जाय. जसं समीर उमरे म्हणून आमचो भाव आसा, तेची कंपाऊंड वॉल बीन बरीच सामकी उडोवन उडकी मारून येयल्या सकयल.
म्हणजे बरी स्ट्रॉंग कंपाऊंड वॉल अशी बेश्टी सादी न्हू, बरी स्ट्रॉंग असलेली, मनशाक सुद्धा इजिली हे जावची ना, ती कांयच न्हू, कशी उडयल्या, मोडून उडयल्या आणि येयले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.